तुझे समोर आया, बलिदान करत्या काळजा, धन्य तुका भेटयता, संतोषान व्हड उल्हासान, सोम्या तुझे समोर आया, बलिदान करत्या काळजा, धन्य तुका भेटयता. तुझी दया आमचे देवून मागता, उतराय तू बदरेता, बाकेला संतोषान व्हड उल्हासान, सोम्या तुझे समोर आया, बलिदान करत्या काळजा, तुका भेटयता, संतोषान व्हड उल्हासान, सोम्या तुझे समोर आया, बलिदान करत्या काळजा, धन्य तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज तावन आयतार म्हणसर 4 दिसांचो पवित्र आत्मा अभिकोत्सवा 2017 पवित्र आत्म्याची तेलावणी 2017 4 दिसांचो संभ्रम आमी हांगासर आचरण करूंक आसा. आनी पयलो दीस हांगासर आमी मिसाच्या बलिदान भाव घेवंक आयिल्ल्या वेळार तुमकां जेजूच्या मोगान पवित्र आत्म्याच्या आदारान प्रेरणान कृपेन स्वागत म्हणटा. हे 4 दीस आमकां देवाच्या मोगाचे जावं दीत.
तो अनुभव आमच्या ते भोगूंकू आमकां देव कृपा दिवं दी. पवित्र आत्मो ह्या 4 दिसांनी आमकां लागीं येवं दी, आमकां तो प्रेरण दिवं दी आनी ह्या 4 दिसांनी आमच्या जिणेचें परिवर्तन जोडूंकू ताची कृपा आमकां दाराळ मापान वचून दी म्हूण ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. आनी मुगले 4 दीस मुगले 3 दीस आमकां कृपेचे जावं दीत म्हणून आमी आशेवन ते मागया. आज पवित्र सभा जुआंव लातेरान महाबझिलिका ताची परब आचरण करता, समर्पणाचें आचरण करता. पवित्र सभेंत पयली एक इगर्ज ही प्रारंभ जाल्ली आनी सर फिर्गसांची माय फिर्गस ती जुआंव लातेरान आनी ती जावन आसा पाप साहेबाची कॅथेड्रल. ताची परब समर्पणाच्या दिसाची परब आज आमी हांगासर आचरण करता आसतना ही फिर्गस आमच्या देशाची प्रथम फिर्गस कॅथेड्रल फिर्गस ती स्थापन जावन 450 वर्सां जातात. हो सगळे उडास दोन देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्यो इगर्जो देवाक मान करच्यो आनी देवाचो मोग आमी भोगच्यो तसलें ठिकाणी ती म्हणल्यार आमी समजून घेवन येवन देवाची बेसांवां आमच्या जिणेंत भरपूर तो दिवं दी म्हणून मागून हे मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवया, एकामेका खातीर मागया आनी फावो तें रान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकुळट आनी बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोद बागे हो सदांच हांव वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढणाऱ्यांची वाहतूक तू बापाच्या उज्या कोसला आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू भौमिक एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आणि शासनाच्या देवा, येसुआ तेर तुझी कृपा वोत तुका उलो मारतल्या सोमेस्तांक तुझो आधार दी आणि अंगसर तुझ्या बावटत्यांची काळजां तुझ्या उतरान आणि तुझ्या संस्काराच्या बळान घट कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता शास्त्राच्या शासनाक. साम पावलान रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वसप. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे पैसा लाबाना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कैद्यान पदकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतली तुमकां निवारल्यान. मनशा सैंबाच्या अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक आसाद जाल्लें तें देवान केलें. पदका खातीर एक बलिदान जावच्याक पदकी सैंबात आसलें सैंब दिवन दडलेल्या आपल्याच पुता मारिफात मनशा सैंबात रास करतल्या पदकाचेर ताणें अपराधाचें परमण मारलें. रक्तमासा प्रमाणे जिये नासतना आत्म्या प्रमाणे जियेतलीं आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्ती काल जावचे खातीर ताणें अशें केलें. रक्तमासा काल जावन जियेतात तीं रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. आत्म्याच्या पदवेकाल जियेतात तीं आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तमासाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती काल जायना आनी काल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पासत रक्तमासाक काल जातात तें देवाक मानवानांत. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवानाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या कर्णांचो नाश करतात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेस्तारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवें देवाचे दायजाचे वारेस्तारी आमी.
कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतेल्या. देवाचे उतर हे. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्यांक न्यायाने जोड दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्याच्यो सांखली तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता. भागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथ आनी विधवेंक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोशाचो धन्य देवाक वर्सून गावचो. उपकाराचो अर्घ दिवचो. आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोशाचो धन्य देवाक वर्सून गावचो. उपकाराचो अर्घ दिवचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप थोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवन बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा
तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाले ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे ते रावणांतल्यांक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालन लासतात. तुमी म्हजे ते रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितें तुमी मागीत तें तुमकां मेळटलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. पवित्रात्मा अभिषेकोत्सवा 2017. पवित्र आत्म्याची मागणी, पवित्र आत्म्याची तेलावणी, पवित्र आत्मो, पवित्र सभा सोलोन वर्सो तो आत्मो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो संभ्रम आचरण करूंक सुरवेलो दीस आज आमी सांगाता मेळ्ळ्या. पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसा. पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा. पवित्र आत्मो आमकां सांबाळटा, आमकां चलोवन व्हरता. आज त्याच पवित्र आत्म्याची मागणी अभिषेकोत्सव आमी आचरण करता. कॅथोलिक पवित्र सभेंत कॅरिस्मॅटीक आंदोलन प्रारंभ जावन 50 वर्सां जातात आनी हो संभ्रम पवित्र सभेंत येणे तेणे आचरण जावन तो आसा. आनी हांगासर आमच्या ह्या दियसेसींत हो संभ्रम करता जाल्यार आमच्या कर्नाटका रिजनाच्या सर्व दियसेसीच्या तर्फेन वो हांगासर आमी आचरण करता. तशें म्हळ्यार आमी मंगळूरचे मात न्ही, आमच्या कर्नाटकाच्या हेर दियसेसींनी सांगाता मेळोन वो उत्सव, वो संभ्रम आचरण करचो. देवाक आमी प्रथम जावन अर्गां दिवचें. पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याच्या ह्या कॅरिस्मॅटीक आंदोलना वरवीं कितलें बरेंपण जालां, कितल्या जिणेचें परिवर्तन जालां, कितल्या जाणांक जिणेंत अर्थ मेळ्ळा, कितल्या जाणांक जिणेंत संतोश, समाधान, तृप्ती लाभल्या, कितल्या जाणांची जिणी बरी जाल्या, परिवर्तन जावन देवाचे फाटीं परतोवचे तसलो अनुभव जाला. हे सर्व ह्या कॅरिस्मॅटीक आंदोलना मुखांतर जाल्लें आमी उडासा काडन देवाक अर्गां दिता, उपकार बावडटा. आनी हो पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आसचो, पवित्र सभा सांबाळचो, चलोवचो. आमकां हर एकल्याक तोच सांबाळून दी, आमकां चलोवन व्हरोन दी. आमची मेटां, आमची पावलां सोम्याच्या कुशीन आमी ती काडूंक तो आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. आज ह्या देवळा सांख्यान ह्या सांजेच्या वेळार ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक तुमी आयलात अशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता एका इंग्लीश खंतराचो. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord with me abide. काळोख जावन आयलो, सूर्य बुडोवन गेलो,
सोम्या म्हज्या सांगाता तूं राव, सोम्या म्हज्या सांगाता तूं राव. हें गीत बरयल्लो एक याजक हेनरी सेबास्टियन कौर म्हणलो. इंग्लंडांत एका फिरगजेचो विगार तो. थंयसर 25 वर्सां लोकांची ताणें उर्बेन सेवा केल्ली, पूण लोकांक तृप्ती जावना. लोक ताच्या उतरांक पाळो दिवंक तयार नासलो. तांच्याच चिंतपान, तांच्याच एका संवसारान म्हणले बरी तो जियेतलो. ह्या याजकान कितलें प्रयत्न केलें, ताका दुर्सोनेन्स मेळ्ळें. ताका नालिसायेन ताचे कडेन उलोवंक लागले. ताका ताणें सांगिल्लें आयकलें नात. इतलें ताणें प्रयत्न केल्यारय ताका निरासपण भोगता, बेजाराय जाता. कितलें हांवें सोंसचें, कितलो मुसर हांवें रावचें. आनी अशें जाता आसतना ताची जिणी ती उतर प्रायेक पावल्ली. एकसूरपण ताका चडान चड भोगतालें. कोणूच ताका लागीं येवन ताचे कडेन बरे 2 शब्द उलोवंक येनासलो. फिरग सोडता, निमाणो एक शर्माव तो लोकांक दिता आनी सांगता, आनी हांव हांगासर रावना, भायसून गेलो आपणाच्या घरा कुडांत बसून आसतना हे सगळें तो नियाळतना ताका मोतीक उसवाड येता. सोमी ताच्या लागीं आयिल्ले बरी ताका भोगता. आनी त्या वेळार हें गीत तो बरयता. काळोख जावन आयलो, सूर्यो बुडोवन गेलो, सोम्या म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या एकसूरपणांत म्हाका आदार दी. भावानो भयणीनो, असलो अनुभव आमकां थोड्या वेळान म्हणी जाल्लो आसा. आमच्या जिणेंत वावूंट मेहनत वावर करतना आमकां यशस्वी दडबीर लाभना. आमी हेरांक बरें करता आसतना दुर्सोनेन्स आयकोंक मेळटा. घरान जावं दी, वावर करचे कडेन जावं दी, आमकां सहकार मेळना, बेजाराय जाता. हेरांत हांव न्हू बरें उतर आयकनातल्या वेळार आमी कित्याक हें करचें म्हणलो तसलो मनोभाव, तसलें चिंताप मोतीक येता. निरासपण भोगता. आनी असल्या निरासपणान थोडे जीवघात सयत केल्ले दाखले आसात. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निरासपण भोगची गरज ना. कित्याक आमकां आमचो सोमी आसा. पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां मागला, पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां अभिशेक केला. पवित्र आत्मा आमचे ते जियेता, देखून आमकां ते भितरलें धैर्य आसा. भितर तावन आमकां देवाचो आदार आसा म्हूण आमकां भोगता. ताचें उतर हे म्हजे सर्चेन तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन भोगतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितलो म्हणलें सोम्याचें त्या बुजवण्याचें उतर आमकां धैर्य दिता. आनी त्या याजकाक भोगिल्ले बरी आमचो सोमी आमकां सोडून घालना. आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा म्हणलें तसलें भोगापी आमकां मेळटा. आनी आमी भावां भयणीनो असल्या परिस्थितींत आमी भावाट सांडचो न्ही, बेजारायन आमी निराश जावचे न्ही, पूण सोम्या सरशीन आमी वसाचे, सोम्याक आमी सोदीचे आनी सोम्याचो स्पिरीट आमचे ते आसचो आमकां खंडीत जावन सुटका दितलो. एमावसाच्या वाटेर कितें घडलें तें तुमी जाणात. जेजूचे दोग शिस जेजू सांगाता ते आसले. जेजूच्या सांगाता जियोताचो अनुभव तांकां मेळिल्लो. पूण जेजू कुर्सार मरण पावल्ल्या वेळार तांकां निरासपण भोगलें. सगळी आखेर जालें म्हणलें तांकां भोगलें. आनी कितें करतात ते वेतात खंय एमावस म्हणल्या त्या हळ्ळेक ते वेतात.
थोडे म्हणटात तशें म्हळ्यार हे दिक्कपाल जावन म्हणल्यार बरी खंय येचें म्हूण गोतू ना. निरासपण तांकां इतलें बोगलांगी ते बायसन गेलेत म्हळ्यार तो अर्थ दितात. कितेंय जावं वेतात बारीस जड काळजान आनी वेता आसतना तांकां एकलो पळयणारी मेळटा. ताचे कडेन ते उलयतात, तो तांचे कडेन उलयता, पूण ताची वळख तांकां मेळना. इतले ते देदेस्पर जाल्यार निरासपण तांचें तें आसा ते सांगा समजना. कितले सांगल्यारी चलोवन मुखार वेतात. तो वाटसुरी तांकां पवित्र पुस्तक विवर्शिता तांकां समजना. आनी कडेक ते हळ्ळेक पावले आनी ताका तांणी तांच्या सांगाता रावोंक आपयलें. तांच्या सांगाता तो गेलो. वो वाटसुरी वो पळयणारी तांच्या सांगाता जेवणार आसतना उंडो ताणें मोडलो आनी ते दाळा ताची वळख तांणी धरली. हो आमचो सोमी, आमचो गुरू, आमचो सोमी म्हूण ते वळख धरतात. आनी त्या वेळार तो नपयन जाता. आनी ते धांवले फाटी येताना तांकां इतलो संतोश, इतली दादूसकाय, इतलें धैर्य बळ, संतोश. फाटी वचून शिसांक सांगूंक 7 मैलां चलोवन ते आयिल्ले काळजाच्या निरासपणान जड आयेन म्हणल्यार बरी फाटी धांवतात. कित्याक क्रिस्त तांकां भेटलो, तांचो मेस्त्री तांकां मेळ्ळो, तांचो मेस्त्री तांचे कडेन उलयलो म्हणली ती दादोसकाय. बाबानो भयणीनो, आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार उर्बेन आमी आयल्या, आशेन आमी आयल्या, सोम्याचो अनुभव जोडूंक आमी आयल्या, सोम्याची बेसांवां, सोम्यातावन आमी कितें अपेक्षिता तें सर्व सोमी दितलो म्हणल्या तसल्या अत्रेगांनी आमी आयल्या. आयचें पयलें वाचप रोमाकारांक बरयल्लें पत्र. सांत पावल म्हणटा 2 तरांच्यो जिणयो, एक नितीवंतपणाची जिणी आनी एक पातकी जिणी. कोण नितीवंतपण सांबाळटा ताका सासन जिवीत पवित्रात्मा मुखांत लाभता. कोण तसली जिणी तो जियोंक तयार ना, ती जियोंक तयार नात, तसल्यांक तांकां सासन जिवी बिलकुल लाभना. आनी हे सांत पावल आयच्या पयल्या वाचपाक सांगतना आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा म्हणटा तो. पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक केला. पवित्र आत्मा आमचे तेंची येता देखून आमी देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक शकता. आमी बापाची भुरगीं म्हणलें आमकां तें भोगप येता म्हणटा सांत पावलो. आयच्या पांजेलांत सांजू हांव म्हणटा देव तो तोटा माली खंयचे फांटे ते सुकल्या तोकातन उडयता, खंयचे फांटे फळ दितात आणखी सवर्ण बेंडून चड फळ दिवच्या खातीर तो ते फांटे बेंडता. त्या खातीर फळ तांणी दिवच्या खातीर पवित्र सभेंत सुरवेल्या वर्सांनी जेजूचे अनुभव जोडून जेजूच्या मोगांत जियेवन ताचो तो मोग हेरांक वांटता आसतना कितल्या जाणांक कश्ट मेळ्ळे, दोगदोणी मेळ्ळी आनी कितल्या जाणांनी तांचो जीव दिलो सोम्या खातीर. सांत पॉलिकार्प 100 वर्सांचो तो स्मिर्ना दियेसूसचो बिस्प. ताका ताणें सोम्याचो वांजेल परगट करतना लोकांक क्रिस्तांत पाटी हाडूंक पसारतना ताचे दोगदोणयो ताका ताणें मार्तीर मारलो. अंत्योकाचो सांत इनास तो मार्तीर मरोंक आशेलो. क्रिस्ताच्या मोगान इतलो तो बरुल्लो, क्रिस्ता सांगाता एकवटोंक तो आशेलो आनी ताका मोरणाच्या फर्माण जाल्ल्या वेळार ताचो लोक ताका आडायता वचनाका, तुवें मोरचें न्ही. पूण तो म्हणटा गोवांचो कण तो पिठो जाल्यार मात्र उंडो जाता, तशेंच हांव मनजतीच्या
त्या दांतांनी म्हाका पिठो केल्यार मात्र हांव सोम्याचो उंडो जाता, देखून तुमी म्हाका आड करनाकात. आनी म्हणून अशें म्हणून तो आपणाकच तो बलिदान भेटयता, मारतीर तो मोडटा. अशें कितले जण आसात सांत सांतिन्यो मारतीर मेल्ले सोम्या खातीर. आमी त्याच सोम्या खातीर जिवून आसा. एक बरो क्रिस्तांव म्हळ्यार सोम्याच्या कुशे प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन देवाची कुशी पाळचो तसलो पाळचे तसली. पण असोल्यांत मोइजेन इस्रायल प्रोजेक्ट म्हळें तुमकां हांव बेसांव आनी शिराप दोन तुमच्या मुखार दवरता, खंयचें जाय तें तुमी विंसा. सोम्याचे आशिर्वाद, सोम्याचे उपादेश पाळल्यार तें तुमकां लाभतलें. सोम्याचे आशिर्वाद तुमकां मेळना. तुमी जर तर सोम्याचे उपादेशा प्रमाणे जियेना जाल्यार तुमकां ताजो शिराप. अशें त्या लोकांक ताणें एक चॅलेंज म्हणलें बरें दिलें. आमी खंडीत जावन सोम्याची भुरगीं ताका मोगाची ताणें आमकां दिल्ल्या त्या आदेशा प्रमाणे जेजून आमकां दिल्ल्या शिकवणे प्रमाणे जियोवचें तसलीं. त्या दाळा आमकां ताचो अनुभव, ताचो मोग आनी ताची बेसांवां आमी जोडूंक शकतले. आमचो पापसेक सोम्याची एकवटूंक 3 दारां ती आमकां उक्ती आसात म्हणटा तो ताच्या एका शिकवणेंत. आनी 3 दारां आमी उक्ती करून सोम्याचो अनुभव, सोम्याची वळख आनी सोम्याचो सांगात आमी सोडचो. पयलें मागणें, दुसरें सक्रामेंत आमी स्विकार करून आनी तिसरें सोम्याच्या मेटांनी आमी चलोवन 3 दारां. भावां भयणीनो, मागणें म्हणटना आमी जाणाव जायते बडबडचें न्ही. आमच्या काळजांतावन देवा कडेन आमचो संपर्क दवरूंक आमी करचे तो ते मागणें. देवा कडेन आमचो संपर्क आमी देखून काळजांतावन मागून देवा तें आमी लागीं सरूंक आमकां एक वाट तें जावन आसा. एक दार म्हणटा पाप साहेब सोम्या कडेन एकवटचें. दुसरें सक्रामेंत. जोन पॉल दुसरो सक्रामेंता वयता म्हणटालो आमकां 2 सक्रामेंत चड आनी चड मोगाचे क्रिस्तांवांक. एक कुमगार या एवकरिस्ट जेजूच्या मोगाचो अनुभव आनी दुसरें कुमसार पातकाच्या बॉक्साने देवाच्या काकुळटीचो अनुभव. आमकां क्रिस्तांवांक हे 2 सक्रामेंत मोगाचे जावन आसात आनी ते आमी तवळचे. आनी तिसरें सोम्याचें तिसरें बागिल्या दार सोम्याच्या मेटांनी चलोवन सोम्या कडेन आमी एकवटचें. सोम्याच्यो आमी वांजेलांत वचूं सोम्यान कितें केलें म्हणून आनी तें आमी करून सोम्याच्या मेटांनी आमी चलतना आमी सोम्याचे एकवटता आनी अशें आमचें सांतीपण जोडूंक आमकां साथ जाता. आयच्या दिसा सोम्याचो एकवट जोडूंक आनी भाग्यवान जावंक आमकां आपणें आसा म्हणलो तो नियाळ आमी करूंक आयिल्ल्या वेळार सोम्या थंय आमी लागीं सरया. पवित्र आत्मो आमकां कृपेन भरून दी. पवित्र आत्मो ताच्या प्रेरणान आमकां मुखार वचूंक कुमोग करून दी, आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. Ani wain Bapa Sergincia स्वीकार कर पवित्र दाडो बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या Be
काळजामोला ओपुनी ताव मोगा आमची ल्हान वोडकावा सोपड कर म्हूण मागता तुका हाडून आयला उंडो आनी माय बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून परतून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या परतूच्या तुका हाडून आयला उंडो आनी माय बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून परतून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेते पोटी सेवेच्या देवाक श्रेष्ठवर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी पवित्र सभा संतोषान ही देणी तुका भेटयता ती तूं मैपासान मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परजा ह्या गुटा वरवीं शासनाची सडवण जोडूंक पावो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तूं तुजेशी सोलोवन वेतेल्या तुज्या वाडसुऱ्या कुटुंबाक तांबनासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणित जाणवायन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुणां दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूची गुडार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुजाल्यांत ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचे मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. Darbaraso serves por tu Sargani sonsar pala tuja Vaibhava Un sergi
सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाश सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बाबांनो भयणीनो मिसाचो भोव पवित्र वांटो कॉन्सेक्रासा असो वेळ वो व्हडा भक्तीपणान आनी तो आमी भाग्यव्या बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्यान सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन ती तावन असतें ते पर्यान तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तुजो मैतासाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेस्परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें हें म्हज्या उडासाक करात जेजू ह्या आल्तारीर हजर आसा उंडो ताची कूड जाल्या वायन ताचे रगत जाला हो आमचो बावार्ताचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे जीवन कोण आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा आमचे सडवणे पासो तुज्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनन बरेत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गाट चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी जगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी येजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भो भगवंत आमकां मुरयेच्या भगवंत जुजे तिचो पती तुझ्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रक्षसाक्षांच्या भगवंत जुजेवास भगवंत मारिया बवार्डीच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तूं विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत
आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनमणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकारा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, लुईस पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी देवाची भुरगीं एक कुटुंब तशें हांगासर येद्या व्हड्या संख्यान जमो जाल्या देवाक बाप म्हणून उलो मारूंक जेजून आमकां शिकयल्लें. तर तेंच मागणें म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरुशान त्रेकतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन स्वरुपांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. जावन एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळटा. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळटा. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. सारे Jésus
तू मुझे दे तू मुझे दे दैवी कृपे भरतू मका मासुजे कितने स्वारी रगते बोआ मोरे अग्नि गटाय सदा दीजे तू मुझे दे सदा तू मुझे दे दैवी कृपे भरतू मका मासुजे कितने स्वारी रगते बोआ मोरे अग्नि गटाय सदा दीजे Retricta somia semcha tuka Masar kansada posai maka Dusre kite sine makanaka somia Tu sai maka Retricta somia semcha tuka सोम्या तू दाखवाची बा आणि हांव ताचो फाटून चिडकोन रावोंक शिकय म्हाका जो तुजेत जियेताय ताचे थंय तूं जियेताय सुबोम फळ सदां दिवंक शकता Retricta somia semcha tuka Masar kansada posai maka Dusre kite jinyen makanaka somia Tu sai maka Retricta somia semcha tuka सुमिदेव मुझ्या घरा आजायलो सुमिदेव मुझ्या घरा आजायलो
जायलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मुजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मोजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मुजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मोजो. जीव मुजो उल्हासान भरलो. जीव मुजो उल्हासान भरलो. जीव मुजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो मोसो इश्ट जालो. सर्गीच्या बापा, या परबे दिसा पवित्र रितीने आम्ही तुझी भक्ती केल्या. तिसो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. या तुझ्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुझ्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಧೀರ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕುಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ಹೋಲಿನೆಸ್, ನಾವು
ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯೋಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. ये मागण्याचे घर आपणाक भेटोवच्याक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रसनारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यांत सर्गीच्या देण्यांनी तो तुमकां भरूं. शेकान शेक पृथ्वीचेर शिंपडलेलीं आपलीं भुरगीं एक कुटाम घडोवन एकठांय जावची म्हूण देवा बापाची खुशी आपले जिवे मंदिर आनी पवित्रत्वाचें ठिकाणे तोच बाप तुमकां सगळ्यांक करूं. पातकांच्या आनी सर बांदपासांतली देव तुमकां सोडोव तुमचे भितर बिडार करून संतोष तो तुमकां भरूं. आनी सांतां भक्तां सांगाती आपल्या सुखांत सदां काळ जिवंक तोच बाप तुमकां सगळ्यांक व्हरूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून वचोन क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Igreja Católica Romaची आवय आमच्या मालगड्यांची आमकां तुवा पुरबायची जिणेन मोरणांत भोवमोगाची Igreja Católica Romaची आवय आमच्या मालगड्यांची आमकां तुवा पुरबायची जिणेन मोरणांत भोवमोगाची ये तू रोमाचे इगर्जे आमी सदांच तुजे ये तू रोमाचे इगर्जे